तुम्ही मेंटेनन्स कित कोत्ता ते वर्सा हो एक प्रश्न पासून हांवें विचारला. Whether you are doing an audit of the buildings in the house, and this I will ask the government, because I think this is, we may have a calamity, a catastrophe आसतली आणि बरें जालें कोणू मेलना म्हणून. आम्ही आता पॉलिटिक्सान आम्हाला 35 years. If all the money was put in, if genuinely पैसे गायले जाल्यार I don't think this kind of a thing could have happened. आतां म्हूण पळय, हें पळय, तुका कितें दिसता मोय कितें गायला आणि ऑनलायन दिसता सगळें. एका हेजेर फकत लाद्यो घातल्यो. सो कांय म्हाका दिसना कांय केल्लें म्हणून, कितें केल्लें म्हणून दिसना. कितें म्हणून हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करतालो आणि इंजिनियर जे आसा, पदवी जेंच्यांनी घेतल्या PWDचे इंजिनियर जे आसा ते हांगा कितें पळयताले, ते ईट पळयले तुमी, ते ईट वयर आतां तेंच्यांनी तो स्लॅब घातलेलो भितर उदक येवपाक ना जावपाक. त्या इटान पाणी म्हणजे आवळून घेतले, पाणी आवळून घेतले आणि त्या पाण्याचे वजन त्या इटामध्ये वजन वाढल्या कारणान ढो करून हे सकयल पडले. गोंया कोणे चिंतूंक नासलोलो, एक भिरांकुलो कावज घडलो. पणजे काला अकादमी हॉलाचो नवो स्लॅब कोसळ्ळो. आजून हॉल ते रिपेर जावंकूच ना. स्लॅब पडलो म्हूण लोक चिंतूंक पडलो. 40% कमिशनाचो तांचो घूट तो उगडलो. गोंयचे ताज महाल म्हणून हॉलाक ते जोडी नाते. हॉल रिपेर करूं कमिशन घेवन भरले आपले पोते. हॉलाचे इनॉग्रेशन कोचें आसलें गव्हर्मेंट खातें. इनॉग्रेशनाक स्लॅब पडलेलें तर सांगात जावपाचें कितें. इनॉग्रेशनाक स्लॅब पडलेलें तर सांगात जावपाचें कितें. पुर्तुगेजान बांदलेली गोरां, इगोर्जांनी बरें वीद काडलें. ताज महाल गोट आसा कित्याक 40% कमिशन ना मेळ्ळें. काला अकादमी सादें बिल्डींग, न्हय तेरी एक रॉकेट व्हडलें. तारा केरकर सांगता विटांनी बांदलें देखून बिल्डींग तें मोडलें. भितर पोवंक सोडी ना जाले देखून पोरजा रागान बोल्ली. कोण मोरोक ना म्हूण बरें, कोण जाणा कोणें जिंबी मारली. आग्रा ताज महाल बांदलोले, ताचे हात कातरून इतिहास दवरली. आनी हात कातरूंक ना पूण पयशे खावन आमची घोमटी कातरली. आनी हात कातरूंक ना पूण पयशे खावन आमची घोमटी कातरली. काला अकादमीन तियात्र नाटकां जावन कुशालकाय बोगो मोठी.
तियात नाटकां जायी तिवूय पाड करून कायल्यो नोद कोटी आदी पणजे सगलें उदक असो हे करूंक दी स्मार्ट सिटी करून उदक भरोन तातून आतां सोडूंक जाय बोटी तियात्रीस आमचे बेकार उरले कोरोना जालेल्या फारा काला कादामी बंद जाली तियात्रिस्तांचेर नदर मारा तियात्र बाळदेसान मारगांव येतात वालूर एक बाळदेसकारा तियात जावन पावता म्हणल्यार गारा तांकां बाबळ्यांक जाताय बारा तियात जावन पावता म्हणल्यार गारा तांकां बाबळ्यांक जाताय बारा वास्को तियात्राचें हॉल आसलें तेंवूय बंद केलें जाणा जावा म्हापसा हॉला देसिना जावन गोरमे लोक दूख भोगता जिवा मार्गां हॉलाक सावडांनी एसी सारकी ना ती सारकी करून पावा सावंडे मार्गांव दोनूच हॉलां उरल्यात ती बेसांव घालून सांबाळतूं देवा सावंडे मार्गांव दोनूच हॉलां उरल्यात ती बेसांव घालून सांबाळतूं देवा कला अकॅडमी आनी तितून एक स्लॅबू पड खंय आनी तितून हो गोविंद गावडे बाब आमगेलो आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आमकां इनडायरेक्टली भिवयता तो म्हूण कितें बरें जालें म्हूण तो इनॉग्रेशना पयलो तो स्लॅब कोण मेल नाय तेगे भाशेन आनी तो कॉमेस जावन पडलो जायत घडी जायत जावन कलाकार आनी तेचे ऑडियन्स मोता आहलोले म्हणजे आमी हॅप्पी जावपाचें अशें एक तर तुगे भाशेन एसेंब्ली थंय तर फाल्यां एक हायपोथिकल क्वेश्चन उच पेटलो आनी तिसेजा MLA मेल म्हणलो जाल्यार तुवें कितें म्हणपा जाणू बरें जालें आख्खी एसेंब्ली पडली ना म्हूण 40 मतां आहलोले सो सगळ्या मागीर तुवें तांकां हॅप्पी दवरपाचें चोय ना जाल्यार सगळे मतां आहले म्हूण आनी तिसरें म्हणल्यार तूं म्हाका सांगता तें फोर्सी जावना प्रोबेबली देर वॉज नो विजन आनी तूं देव न्हू म्हणटा तूं कितको मोटोलें अमकें पोटोलें पोसना तें अरे एश करून जर तर जात जायी थिंगा क्वॉलिफायड इंजिनियर म्हणून कितें आहाय रे ते इंजिनियरांक कित्याक दवरतले थिंगा बेश्टे आमगे थिंगा गांवां पिद्रे लाय तांकां आनी काम करून घे मरे ती सगळीं पयलीं सुद्दां ते तुजे तोंडाचें उतर येवपा जाय आहलोलें येस आय एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन म्हूण दॅट इज रॉंग गोविंद बाब एक्सेप्ट इट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू फर्स्ट ऑफ ऑल कोणें तरी विचारलें की कला अकादमी अजून पर्यंत कित्याक इनॉग्रेट जावंक ना काय म्हणून ताणें म्हळें तुमी वचून PWDक विचारात तेन्नाच कळ्ळें की कितें तरी हे लिपयतात हे 50 कोटी ह्या कामाच्या सायटीर पावूंकच ना कित्याक हांगा 50,000 रुपयाचें सुद्दां काम जावं ना हें आमच्या दोळ्या फुडें दिसता आनी जें काम जालां तें सुद्दां आतां कोसळपाक लागलां सो दुसरो म्हळ्यार सगळ्यांक व्हडलो निशेध करपाचो मिडियाक हांगा एलावड दिवंक ना मिडियाक पयलीं आमकां भायर दवरलें सगळ्यांक आनी मागीर फोर्सान आमी जेन्ना हांगा पर्यंत सुद्दां आयले तेन्ना तुमच्या समोर तांणी सगळीं दारां बंद केलीं